Grazie. Anton बाब तू सांगलो मरे हांवें इलेक्शन जायन रोखडो लॉकडावन घाताय म्हणटे तशें जालें ना एक दिसा उशीर केलो म्हण रे लॉकडावन डिक्लेअर करपाकू तेका कारण आसलो न्हू तेका सांकळी न्यू ब्रिज बांदिल्ली ती ओपन करपा जाय आसलो खंय हाशा वचोन ओपन करना जाल्यार ती ब्रिज बंद उरपा खंय आनी ब्रिज ओपन करपाक काम एकल्याको जावपा न्हू खंय तें व्हडली ब्रिज न्हू ती तेका लागून शेंबऱ्यांनी लोकां बराबर घेवन गेलो खंय तो ब्रिज उगडपाक ते लुटी तेणेच गायलो सेक्शन 144 चालू आहा म्हूण इसरोलो खंय तो इसरो जात तेश कोन एसओपी परतून चेंज केल्या कंफ्यूज जाइन कंफ्यूज हो जाओगे सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से मुटाई तेसो खबर जात मागीर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट भालोरा तेणें रोखड्याक शोकॉज नोटीस धाडलें सीएमा न्हू जीएसआयडीसीक बरें म्हळ्यार ब्रिज ओपन करपाक गेलोले तांकां सगळें अरेस्ट करपा जाय आसलें न्हू ओय मोरे सीएमा सोडून तेका अरेस्ट करप ना कित्याक काय म्हळ्यार नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी थोडो तेम गोंया रावपा जाय खंय पूण खरें म्हळ्यार सीएमा गुन्यांव करपा जायना तेका गोडे खबर ना जायत आपणा फाटल्यान हितू लोक येयलो आहा म्हूण तेका गोडे फकत आपणा मुखार कॅमेरामॅन आहाय तेच दिसती पडटाले आसतले म्हणटा म्हळ्यार आमगे 10th स्टँडर्डा भुरगे शांतीतायेन प्रोटेस्ट करताले ते जाणा आपणागे एग्जाम पोस्टपोन कर म्हणून तेदो सीएमान तेंगे अरेस्ट करून गेलोले मरे ते त्या भायर सोशल डिस्टन्सिंग करून प्रोटेस्ट करताले तेंगे देखून चिड्डून पुलीस वॅनांगान पुलीस स्टेशनार वयलोले तेश कोन्न धरून व्हरपा तेणें पयलें तयार केलो आसतली ना रे ओय मोरे भुरग्यां सेफ दवरपाक पुलीस व्हॅन आनी पुलीस स्टेशन पयलें सॅनिटायज करून दवरलो आसतो तेणें हे पाट सीएमा आनी लोकां अरेस्ट करपाक व्हॅन आनी पुलीस स्टेशन सॅनिटायज केलो आसना दिसत म्हाका तेका लागून फुडें अरेस्ट करून आसतले तांकां मागीर कितें उलयताले आमी लॉकडावना खबर लॉकडावना डिसिजन कोण घेत दिसत तुका सीएम एकलो घेत दिसत म्हाका मोती मात त्या दोना कित्याक म्हळ्यार कॅबिनेट मिनिस्टराक कन्सल्ट कोना दिसत तो मिनिस्टर मायकल लोबो बोर्ड माता येसो सगळें ओपन दवरलें जाल्यार हो लॉकडावन केसो काय म्हूण आनी मायकल लोबोन सांगिलां आपण सीएमाक कलेक्टराक आनी मेन म्हणटाय तें बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंटाक सांगतो म्हणून लॉकडावन ऑर्डर रिड्राफ्ट करपाक एक सांगू लॉकडावना डिसिजन बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट घेत काय कितें पाट लॉकडावन केसो तो कांय कळना न्हू 3 दिसान व्हायरसागे चेन मोडपा जात म्हणून तो कोण दुसऱ्या दोतोर बी आहाय ते मात करपिताय मी सायंटिस्ट बी आहाय ते पीस जाय रिजायन केल मी तेणी 3 दिसान चेन मोडपाक ते कित दिसोल काय तिजवरे चेन म्हणून तू नेक्स्ट टाइम गोडे जायत हेच खबर एक्सटेंड करपा ना म्हण रे तो पूण तेश कोन लॉकडावन घालची न्हू पळय लॉकडावनूय घालपा ना म्हणटा न्हू तो लॉकडावन घालपा ना म्हूण 18 वरां भितर मागीर लॉकडावन घाल तेणें आनी आतां लॉकडावन एक्सटेंड करपा ना म्हूण तो फातें जाता कितें जावं तूं आनी हांव जात तितू आमगे भाशेन लॉकडावन पाडया व्हर तरी मेळया आनी तेच पयलीं लॉकडावन एक्सटेंड जायन एसओपी तेश चेंज जायत जाल्यार आमी त्याच कुंभासार नाचया ओके बाय आयक रे खूंय धांवता तुमकां कितें दिसता लॉकडावन आनी एक्सटेंड जातलो आनी आतां आहा तेज्या स्ट्रिक्ट जातलो लोकांक कमेंटान बरय आनी म्हाका कळय देव बरें करूं